माझी यूट्यूब फॅमिली जी माझी सगळे रेसिपी पळयतात तांकां सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार। आज हांव एक वेगळीच रेसिपी घेवन आयलां जितून भरपूर प्रोटीनय आसा आनी कमीत कमी कॅलरीजय आसात। तुमकां पळोवन हें कळ्ळेंच आसतलें हांव कित्या बद्दल उलयता तें। चलात तर आतां आमी रेसिपीक सुरवात करुया। ही लास्ट पर्यंत पळयात, मागीर तुमकां कळटलें खंयची रेसिपी ती। आता हांवें हांगा पॅन घेतलां आनी तितून न्ही मस्टर्ड ऑयल घातलां। मस्टर्ड ऑयल आतां गरम जालें म्हणटरीत हांवें तितून जिते मिरसांगी घाल्यात। जिते मिरसांगी एक 4-5 घातल्या हांवें आनी एक मोठो कांदो बारीक चिरून तोय घाला। हें आतां वेवस्थीत आतां परतून घेवप। हें मातशें परतून घेतलें म्हणटरीत एक दोन मिनटां आमी मातशें परतून घेवया हें। आनी तातूंत आमी आतां चिकनाची पीस जे हांवें बरें धुवन बीन दवरलेले, मीठ बी कांय घालूना हांवें आजून, ते एक पाव किलो आसूं येता हें। तें आतां हांवें तव्यार बरें मांडलां कायलीन त्या, आनी 1-2 सेकंदांनी हें आतां आमी बरें परतून घेवया। हें चिकन हें एक व्हडलो सोर्स ऑफ प्रोटीन म्हणटात, अशें म्हणपाक कांय हरकत ना। आनी ह्या चिकनाच्या प्रोटिना बरोबरय बी आनी भरपूर फायदे आसात। आयोडीन, आयर्न, झिंक, विटामीन अशी भरपूर ह्या चिकनांतल्यान आमकां मेळटा। आतां हें आमी बरें परतून घेवया। आनी आतां हें मातशें दीस पावसाचें म्हणटरीत मातशें चिकन बिकन इल्लेशें भुरग्यांक आमी करून घालपाचें। हें बरें मातशें परतून घेतलें म्हणटरीत उदक मातशें तितून सुट्टा न्ही तें उदक रोखडें, तें मातशें बरें अशें परतून घेवप। आनी परतून घेत 1 चमचो हळदी पिठो, घाला, मिरसांगे पिठो, कोथमिरेचो पिठो आनी हें जिरें म्हाजे कडेन पिठो नाशिल्लो, आमी जिरें खलबत्त्यान मातशें धाडायलां आनी घालां, आनी मीठ। हें सगळें आमी बरें वयर सकयल करया। आनी आतां आले लसणाची पेस्ट घालया। हें सगळें घालून जातरीत आमी आतां हें बरें परतून घेवया। आनी आतां आमी हें मातशें वेळ धांपून दवरया। एक 2 मिनटां धांपून घेतलें म्हणटरीत हें मातशें शिजतलें। हें पळय आतां आमी पळोवया, हें बऱ्या पैकी हें आतां शिजिल्लें आसा। मातशें परत पोना बी लागलें जाल्यार अशें बरें परतून घेवया, कलर बरो दिसता।
आनी आतां आमी एक मोठे टमाट बरें उबी चिरलां आनी तें हांवें आतां हितून घालां. आता आमी परत एकदा मातशें धापून घेवया. हे पळय आमची टमाटां मातशीं आतां हें जालीं, मोव जालीं, वाफेन ती शिजली न्ही मातशी. आतां हें केलें म्हणटकीर ती मोव पडली पळय, ती एक जीव जातली. आता हो गरम मसालो, आनी परत मातशें आतां परत परतून घेवया. बरें तेल सुटसर पळय आमचें तेल पळय सुटपाक लागलांच. बरें परतून घेवया. आनी आतां इल्लेशें आमी उदक घालया, चड न्ही, एक अर्द कप. आनी मातशें धापून शिजोवया. आनी हांगा हांवें पालक घेतला. ही पालकाची पानां, एक चुडी आशिल्ली ती पालकाची, तेजी हांवें पानांच काडल्यात आनी ही पानां आतां हांव बारीक चिरतलें. ह्या पालकाची पानां खूब गूण आसतात. हाका इंग्लिशीन स्पिनॅच अशें म्हणटात. आजकाल लोक पालक खूब प्रमाणान खातात, कित्याक तेजी सालादय करतात, सूपय करतात, भाजी करतात, थोड्यांनी पकोडे सुद्दां करतात. हातून कॅलरीज खूब कमी आसतात, म्हणून ते वेट लॉसा खातीर बी एकदम उपयुक्त आसा ही भाजी. जर तर तुमी 100 ग्राम ही पालकाची भाजी खाली न्ही जाल्यार तुमची 26 ग्राम कॅलरीज कमी जाता. ही एकदम वेट लॉसा खातीर एकदम इम्पॉर्टंट आसा. आनी हातून न्ही ह्या भाजयेन न्ही कॅल्शियम, आयर्न, फायबर खूब म्हणजे खूब एमावंटान आसता. ही पालकाची भाजी आमी आतां हे खतखत्या त्या चिकनाक वयल्यान घालची आनी बरी आरतून परतून घेवया. ह्या पालकाच्या भाजयेन विटामीन सी सुद्दां खूब आसता. पूण जेंका युरीक एसीड बीन अर्थरायटीस बी आसता पळय न्ही, तेणी मातशी ही भाजी कमी खावप. पानां बिनां भरपूरदां धुवप, पानां मातशी उदकान खूब वेळ घालून दवरप आनी मागीर खावप. फक्त युरीक एसीड वाल्याक मातशी हें, नाजाल्यार बाकीच्या लोकांक ही भरपूर एकदम वेट लॉसा खातीर बी एकदम नंबर 1. ही आतां हांवें ही आतां वेवस्थीत हितून आतां एक जीव करून घेवया आरतून परतून.
कलर पळय, ऑरेंज कलर हेजो मसाल्याचो, चिकनाचो कलर आनी हो ग्रीन कलर पालकाचो. डीश एकदम सुंदर दिसता. आतां आमी हें मातशी वेळ धांपून शिजोवन घेवया परत. हे पळय बरो खतखतो आयलो. बरो एक चाळो मारून घेवया. चिकन बे प्रोटीन आसा आनीक हातूंत सगळीं विटामिनां आसात स्पिनाच्या भितर. आतां आमची डीश तयार आसा. आतां आमी सर्व करया. ही पळय हांवें हांगा सर्व केल्ली आसा. आतां आमी परत मेळया अशीच एक उपयुक्त डिशे बरोबर. तोपर्यंत तुम्ही